कर्नाटक सरकारान कणकुंबी हांगासर कळसाचे काम पुराय करून आता भांडुरा ह्या प्रकल्पाचे काम नेरसे गांवांत सुरू करपाच्या नदरेंतल्यान चाचपणी सुरू केल्या आणि त्याच्या खातीर जी बजेटरी प्रोविजन आसा ते हाच्या पयलींच सिद्धरामय्या जे आसा कर्नाटकाचे मुखेलमंत्री त्यांच्यांनी अर्थसंकल्पान केल्ले आसा आणि कांय दिसा पयलीं कर्नाटकांतल्या मलप्रभा विभागाचे जे शिपणावळ खात्याचे अधिकारी आसा त्यांच्यांनी आपणालो जो भंडुरा प्रकल्प आसा ह्या कामा खातीर जे कालवे बांदपाचे आसा त्या कालव्यां खातीर करमळा ह्या आनी वाठारांतल्या गांवांतली जी जमीन आसा ती घेवपाच्या नदरेंतल्यान प्रक्रिया आसा ही सुरू केल्ली आसा. लँड एक्विजिशन नोटीस जी आसा ते खानापूर तालुक्यांतल्या करमळा आनी ह्या भागांतल्या लोकांक तेंच्यांनी धाडलेल्याची आता खबर मेळिल्ली आसा. हाच्या पयलीं हांवें नेरसे गांवांत वचून कर्नाटकान जे फॅब्रिकेशनाचें काम केल्लेलें ते गोंय सरकाराक ह्या संदर्भात गंभीरपणान दखल घेवपाक सांगलेली आणि त्याच्या उपरांत गोंय सरकारचे जे शिपणावळ्या खात्याचे अधिकारी आसा दिलीप नायक तेंच्यांनी त्या जाग्याचेर वचून पळोवणी केल्ली आणि थंय फॅब्रिकेशनाचें जें काम चलता त्या संदर्भात सरकाराक आपणालो रिपोर्ट सादर केल्लो. आता कर्नाटक सरकारान नव्यान भांडुरा प्रकल्प जो आसा तेचे काम जे आसा ते अजून सुरू जावंक ना, कारण तो पुराय वाठार जो आसा तो भीमगड अभयारण्याच्या कक्षेन येता. हांगासर घनदाट अशें जंगल आसा आणि हांगा काम जर सुरू करताले जाल्यार त्याच्या खातीर राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागार मंडळ आणि त्याच प्रमाणे वन पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालय त्यांची परवानगी घेवप गरजेचे आसा. पूण कर्नाटक सरकारान आपले कालवे आणि बाकीचे कामकाज जे आसा हे करपाच्या नदरेंतल्यान ती सुरवात करपाचें थारायला आणि त्याच्या खातीर जी जमीन आसा ती जमीन घेवपाच्या नदरेंतल्यान तेंच्यांनी त्या वाठारांतले शेतकरी आसा तांकां आपणाले हरकती ज्यो आसा ते 80 दिसाच्या आत सादर करपा खातीर सांगलेले आसा.